तुका थंय अजय खोलकार ज्या पद्दतीन तूं एक पक्षाचो म्हत्वाचो आमदार मरे, एकमेव आमदार, तूं पक्षाचो फेस जाल्लो, अशें एका पक्षाचे फेस एक नेतृत्वाक ज्या पद्दतीन तुका थंय अजय खोलकार इन्सल्ट करतालो, लोकांनी त्या कॅमेरान टिपलां, वस घरा वस वस वस, हें दीस इज समथींग व्हेरी 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 इमॅच्युअर, चायल्डिश, आनीक सभेचे नियम पाळप न्हू असतात. कितलोय दुस्मान येवं, राजकीय जेन्ना दोग जाण चर्चा करपाक बसतात तेन्ना सभेचे नियम पाळप हें खंयच्याय सुसंस्कृत पक्षांतले नेतृत्वाचें एक लक्षण आसता. ताणें ताजे परस कमी लेवल गाठलें अशें तरेन म्हाका दिसलें. हय, त्या टायमार ज्या तरेन उलोवप जालें, इट वॉज व्हेरी रफ टायप उलोवप जालें. तें तशें जावपाक जायना. एक बरे रितीन आमी कितें आसा तें समजून एकामेकाक फुडें व्हरपाक जाय. पण तें अंडरस्टँडिंगाचो स्पिरीट आसपाची गरज आसली. हांव खरें सांगपाक सोदतां की विश्वेश पासून त्या टायमार मातसो उलयलो सारको, मीन्स ते म्हणपाक लागले हय कितें आसा तें हांगा सुटावे हाडया, आनी आफ्टर दॅट आमी भायर या आनी प्रेसाक ब्रिफींग करुया, सगळे वांगडा रावन ब्रिफींग करुया, आनी कितें आसा तो आमचे भितर सोल्युशन हाडुया. ते हांव एग्री जालो, आमी या म्हणून लागले. बट सडनली थंय थोडे वाचले ते बोलतात की उलोवपाक लागले, ना म्हणून लागले आमी सद्या. सो अजय खोलकार हो ज्या पद्दतीन पळय वागलो ताजें तूं वर्णन कशें करतलो? कारण कशें आहा की येदे व्हडलो जबाबदार पक्षाचो एक फुडारी तुजे कडेन उलयता, सो त्या वेळार ते तयारीनच आयिल्ले, एक तर तुका पक्षांतल्यान भायर घालप किंवा जें कितें आहा तें डिजॉल्व करून उडोवप. पळय, हांव एकटोच म्हटल्यार पक्ष न्हू, हें तुमच्या माध्यमांतून सांगता. पक्ष म्हटल्यार कितें, सगळे मेंबर्स जे आसा, रेव्होल्युशनरी जे आसा ते एकटे जातकूच पक्ष आसता. आनी खूब जाण म्हाकाय म्हणटा की बाबा तेंकां तूं हें करना, तेंकां तें. आय वॉज रेडी, हांवें तेंकां तें सांगलें. आफ्टर दॅट दोन म्हयने तेंच्यान अशेंच हें काडलें, आनी 2 म्हयन्याच्या भितर तुमी पळयलां आसतलें मिडियाचेर कसले तेंच्यांनी एलिगेशन्स घातली. म्हाजेरूय तेंच्यांनी कंप्लेन घातली. सो म्हाका खबर ना कित्याक लागून ते इतले हें करपाक लागले. आनी आफ्टर दॅट जें हें सगळें जालें तेन्ना फावंडर मेंबर हॅव टू स्टेप इन. कित्याक फावंडर मेंबर रियलायज की हें सद्याक हाती भायर वयता, अशें करून आमची पार्टी फुडें वचपाची ना, पार्टीक खंय तरी काबार जातली जावं पार्टीचेर कितें तरी संकट येयल्लें आसा. सो ताका लागून तेंच्यांनी स्टेप इन जालें. तेंच्यांनी म्हाका पत्र बरयलें की बाबा हेजेर कितें तरी तोडगो काडचो पडटलो, कित्याक तुमी जसं सांगता अजय खोलकर, तेंकां तुका अंदाज आयला 30 मेच्या बसकेक वचचे पयलीं अशे तरेचें रिएक्शन येतलें म्हणून? ना, त्या दिसात पळय म्हाका जेन्ना मिटिंगेक हांव गेल्लो, त्या मिटिंगेक म्हाका तेंच्यांनी खूब कितें कितें उलयलें. हांवेंनूय तेंकां सांगलें कितें म्हाजी प्रश्न आन्सर उत्तरां कितें आसा ती सगळीं सांगली. पण जें सोल्युशन ऑलमोस्ट जावपाचें आसलें त्याच टायमार अजय खोलकरान सांगलें ना, हें नाका, तूं आनी आमी वांगडा आमी सेपरेट या. अजय खोलकार हो कोणे तरी सांगून कानमंत्र कोणाच तरी घेवन ते बसकेक आयिल्लो असतो. तेका चड खबर आसता.